tumbagi bonta. Saro bokta 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 tumbagi bonta. Unod Bapa ani Putra ani Deva Spirita Santa. Soso adi toso yata soda sorbona oshenza. Saro bokta tumbagi bonta. Amche veli pestunivar. 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 Unod Bapa ani Putra ani Deva Spirita Santa. Toso yati, toso yata, soda sorbona oshenza. Saro bokta tumbagi bonta. Amche veli pestunivar. Saro bokta tumbagi bonta. Amche veli pestunivar. Saro bokta tumbagi bonta.
bonta. Amci veli pestu divan. Sarok bokta tu bagi bonta. Amci veli pestu divan. Sarok bokta tu bagi bonta. Amci veli pestu divan. Sarok bokta tu bagi bonta. Amci veli pestu divan. Sarok bokta tu bagi bonta. Amci veli pestu divan. Unod Bapa, Ani Putra, Ani Deva, Sprinta Santa, Zosoy Adi, Dosoy Ata, Soda Solvonda Oshenza. Sarok bokta tu bagi bonta. Amce veli pestu nivan. Sarok bokta tu bagi bonta. Amce veli pestu nivan. Sarok bokta tu bagi bonta. Amce veli pestu nivan. Sarok bokta tu bagi bonta. Amce veli pestu nivan. Sarok bokta tu bagi bonta. Amce veli pestu nivan. Sarok bokta tu bagi bonta. Amce veli pestu nivan. Sarok bokta tu bagi bonta. Amce veli pestu nivan. Sarok bokta tu bagi bonta. Amce veli pestu nivan. Sarok bokta tu bagi bonta. Amce veli pestu nivan. Sarok bokta tu bagi bonta. Amce veli pestu nivan. Unod Bapa, Ani Putra, Ani Deva, Sprinta Santa. Dosoy Adi, Dosoy Ata, Soda Solvonda Oshenza. Sarok bokta tu bagi bonta. Amci veli pestu divan. Sarok bokta tu bagi bonta. Amci veli pestu divan. Sarok bokta tu bagi bonta. Amci veli pestu divan. Sarok bokta tu bagi bonta. Amci veli pestu divan. Sarok bokta tu bagi bonta. Amci veli pestu divan. Sarok bokta tu bagi bonta. Amci veli pestu divan. Sarok bokta tu bagi bonta. Amci veli pestu divan. Sarok bokta tu bagi
सारो भक्ता तू भाग्यवंता आमची वेली पेस तुझी ओलोद बापा आणि पुता आणि देवा स्प्रिंता सांता Sosoyati, Tosoyata, Soda Sorbonda Osheza. सुरवातीक आमी गायन करुया देवा मोगाक गायात गायनाचो अंक A9 ताळो Upangiya, Bapa Putra Kotmya, Gayan Kurugiya, Deva Mogakaya. ताळो Upangiya, Bapa Putra Kotmya, Gayan Kurugiya, Deva Mogakaya. Deva utoraiku, Jivit Bapak Beto, Sogli Ektai Saya, Deva Mogakaya. Deva utoraiku, Jivit Bapak Beto, Sogli Ektai Saya, Deva Mogakaya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो तुमचे सगळे सांत रॉकीचें 8वें नोवेन विशय वेगवेगळ्या रुपांनी दिसतोली गोरीब नोपयत करूंक आमचेशी राव सुरवातीची उतरां आयज जावन आसा भागिवंत सांत रॉकीचें 8वें नोवेन आनी हाची मांडावळ कोत्ता वेलंकानी आनी सेंट एंटनी समुदायाची भाव भयणां आयच्या दिसाचो विशय आसा वेगवेगळ्या रुपांनी दिसतोली गोरिबी नोपयत करूंक आमचेशी राव संवसारांत जायत्यो गरीब लोक अजून आसात तांचे पासत मागतना सांत रॉकीचे मोजोतीन ह्या गोरिबांक कितेंय तरी बरे उपाय काडूंक सरकारांची मनां उजवाडूंक तशेंच आमच्या हातांतले ल्हान ल्हान वस्तूंनी गोरिबांक आमी आदार दिवंक वावरुया आनी भावार्थान ह्या मिसान वांटो घेवुया आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं देवा मुखार आमी सगलीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आणि सगल्या आमच्या पातक्यांची दूख धरून म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा मनाची दोन तोंडांत सारून
वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पश्चाताप घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकरीत करून आमची पातकां भोगसू आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. आजचे नवेन भेटयता मशवल डिसोजा देवाक दिन वाचून ताजे पासून हे भेटयत आमी मागता. तशेंच आयच्या मांडावळ करता तेबा वाड्यांतलीं सगळीं भाव भयणां तांचेर आनी दर एक कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग कोतल्यांक दिसनासलेलीं वर्ती देणी तुवें तयार केलाय. सर्वस्तुनी आनी सर्वस्तू परस सोदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी परी आमच्या आशे वर्ती तुवें बासायल्लीं देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोलो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चोरिता देवा ससनाच्या ससनान. आमेन. भाग्यांत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. भावा भयणानो, क्रिस्ता सवें हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र आत्म्या सवें हें खरें म्हूण म्हज्या अंतस्करण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खोंत आसा आनी म्हज्या काळजा थांबो नासलेलें दूख तो जी मासा रोगता प्रमाणें म्हज्या गोत्रांतलीं तें म्हज्या भावा भयणींक उपकारतें जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलोलो जावंक तयार आसतो. ती इस्रायल पोरजेची तांकां देवान आपली भुरगीं करून घेतल्या. तांकां आपले मोहिमेन वांटो दिला. ताचे लागीं करार केल्या. समोट आनी सेवा दवरून ताचे पासत थारायल्या आनी तांकां भासावण्यो केल्या. मां पुर्वजांची संसती ताचे थावन रोगता मासा प्रमाणें क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगळ्या परस व्हडतो आनी सासणाच्या सासना वाकाळणी फावो आसलेलो देव. आमेन. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब जातलो जेरुजल्या सोरेस्पराची वाकाळणी कर. म्हणुया, जेरुजल्या सोरेस्पराची वाकाळणी कर. सोरेस्पराची वाकाळणी कर जेरुजल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवाट्याच्या आडावे गोट केल्या आनी तुजे भितर रावलेल्या तुज्या भुरग्यांक सुदेव केल्या. जाबा जेरुजल्या सोरेस्पराची वाकाळणी कर. तुज्या सिमा भितर ताणें तुका दिल्या संस्कार आनी पुश्गो दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो सोब परगट जाता. जाबा जेरुजल्या सोरेस्पराची वाकाळणी कर. जाकोबाक तो आपलें उतर कोळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी
आज्ञा शिकयता दुसऱ्या खंयच्या राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना आपणे कायदे तांकां उक्ते करूंक ना जाबा जेरुसल्याक सर्वेस्पराची वाखाणी कोर. उद्गार सगळीं उबे रावया. Solvesporak, soy, solvesporak. Solvesporak, soy, solvesporak. Solvesporak, soy, solvesporak. Solvesporak, soy. सोरेस्पराक जोय म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात म्हणटा सोमी सोरेस्पराक जोय. Solvesporak, soy, solvesporak. Solvesporak, soy, solvesporak. Solvesporak, soy, solvesporak. Solvesporak, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. जोवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हाचे उपरांत चिदवांची परब आसली आनी जेजू जेरुसल्याक गेलो. जेरुसल्याक शेऱ्याचे तळये लागीं एक बांदावळ आसा. एब्रे भाशेन तिका बेतसायदा म्हणटात. तिका 5 तरांगणां आसात. थंय कुड्डे तोंटे आरेन दवरलेले असले खूब पिडेवंत पडलेले आसले. ते सगळे उदक हालतले म्हूण रावताले. सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्नाय तळयेन देंवतालो आनी उदक हालतोच. जो कोण पयलो उदकान देंवतालो तो कसलेय पिडेंतलो बरो जातालो. तूं एक पिडेवंत आसलो. ताचे पिडेक 38 वर्सां जाल्लीं. जेजून ताका देखलो आनी तो तुवें जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणें तूं बरो जावंक सोदताय. पिडेवंतान ताका जाप दिली सायबा उदक घालता तेन्ना म्हाका तळयेंत घालूंक म्हजो कोण ना आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सरता. जेजून ताका म्हणलें उठ आंतरून उखल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपल्या आंतरून उखलून चलूंक लागलो. तो दीस सोनवार आसलो. देखून पिडेंतलो सुटलेल्या मनशाक जुदेवानी म्हणलें आयज सोनवार तुज्यान आंतरून उखलून वचो. ताणें ताका जाप दिली जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हणलें तुजें आंतरून उखल आनी चल. ताणें ताचे कडेन विचारलें तुजें आंतरून उखल आनी चल अशें तुका कोणें म्हणलें. कोणें म्हणलेलें तें बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो. कित्याक तुवें जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मदें जेजू नाच जाल्लो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हणलें पळय तूं आतां बरो जालोय आनीक पातक करिनाका ना तर तुका कितेंय आदलेवन पाश्ट जायत. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो आयच्या नोवेनाचो विशय आमकां उडग्यास करता. वेगवेगळ्या रुपांनी दिसतली गरिबी नपयत करूंक आमचेशी राव. हिंदुस्तान टाइम्स हाचेर ऑगस्ट 21, 2018 ह्या दिसाक अपडेट केल्ली खबर. दिल्ली
ह्या देशांत according to World Wealth Report हाचे प्रमाणे दुसरें गिरेस्त शार कशें ते ओळखून घेतात. पूण बरी भावनो ह्या शारांत एके भाशेन एक शॉकिंग न्यूज कसो त्या हातूंत आयकूंक वाचूंक मेळ्ळो. आनी कितें घडलें काय ना 2, 6 आनी 8 वर्सांचीं ही चेडूं भुरगीं मरून गेलीं. तांचो बापूय खंय रिक्षा चलोवपी वेस्ट बेंगॉल ह्या शारांत तो रावतालो. ह्या गांवांतलो 15 वर्सां आदीं ह्या व्हड शारांत दिल्लींत तो आयलोलो. मरणा उपरांत खंय भुरग्याच्या उपरांत ताचो खंय मागीर पत्तोच मेळ्ळो ना. आवय मोनाचे विरेन तेके भाशेन कश्टां जाली. शी वॉज मेंटली अनसाउंड. आनी मेडिकल एक्सपर्ट्स सांगतात तांचे ह्या भुरग्याचें मरण जावपाचें कारण म्हणल्यार इट वॉज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन. म्हणजे तांकां फावो तेचुने जेवण खाण उदार पसुनाक तांच्या दिसा दीस पडटें तांकां फावो जायनासलें. समजूंक हे भाशेन घोड्या अवघड लागता. हे वाटेन गिरेस्त शार कशें वाटेन घेता जाल्यार दुसरे वाटेन गरीब दुबलो धाकटो असलें मरण मरता. बणी बाबूनो 2015 हाचे डायरेक्टरेट ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड स्टॅटिस्टिक्स हाच्या रिपोर्टा प्रमाणे सांगता 6343 खंय ह्या शारांत स्लम्स एरिया आसात. गरीब त्या वाठारांत रावतात with 101.02 million households. इतली घरां ह्या खंय थंयसर मेळटात. तशें पणी बाबनो आमी वेगवेगळे तरेन जायते भाशेन समाजान देशान आनी आमच्या भारतान देखून जायते तरेन ही गरिबी आमी गरीब भाव भयणाचे हाल पदरे आमी अनुभवता. जायते तरेन सांगतात जायते तरेची गरिबी आमकां पळोवंक मेळटा. अशें म्हणटात सिमा भायली कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी. आनी ही कशी तरेन येता तेन्ना घरांत जो जोडकार आसा ताचे जोड गोरच्यांक एके भाशेन दिसा दीस पडटें तांचें जेवण खाण मेळोवंक वो दिसा दीस पडटे तांच्यो गरजो मेळोवंक ते फावो तितलें फावना फावो तितलें ना. इज बिलो नेसेसरी लेवल. जावं दुसरे वाटेन जी गरिबी आसा ताका म्हणटा जे रिलेटीव पॉवर्टी म्हणजे जंय जोड आसा जोडकार जोडटा पूण फावो तितली ती ना. इट इज बिलो मिडियम लेवल. म्हणजे तातूंतल्यान तांकां गरजो अदीक मेळोवंक तांकां एके भाशेन घडना. जावं गरिबी एके तरेन येता ताका म्हणटात आमी परिस्थितीची गरिबी सिट्युएशनल पॉवर्टी. आनी कित्याची येता रावून आसलेल्यो स्वयंपावत्यो गोड्यो जेन्ना घडटात तेन्ना आनीक स्वयंपांतल्यान एके भाशेन असले प्रश्न उत्पन्न जातात वेगवेगळे प्रश्न जिवितांत येतात तेन्ना जावं घोडे भुंयकाप घडटा तेन्ना सगळे घोडे खोबार जाता. जावं घोडे बुट्टी येता तेन्ना जायतो एके भाशेन कोस्ट सगळे समजाचोच कितले कोस्ट आनी त्रास येतात आनी वरवीं गरीब येता. जावं घोडे जोडपी गोरकार आसा तो एक सोडून दिता डायवर्स दिता आनी वरवीं तांचे कुटुंबांत जायते एके भाशेन ह्या वस्तुरेक अणभवचें पडटा. जावं घोडे गंभीर भलायकेचे प्रश्न उत्पन्न जातात तेन्ना असल्या प्रश्नान हे परिस्थितींतल्यान के भाशेन ही गरीबसाण ह्या प्रश्नान जायते जाण अणभवतात. आसा घोडे खेडेगांव पिळगेची गरिबी जनरेशनल पॉवर्टी म्हणजे
जल्मातूसान गरीबसाण तांच्या जिवितान अनुभवता तांच्या आदल्यो 2 पिळगा लेगून ही गरीबसाण अनुभवून ती आयल्यांत आनी ह्याच परिस्थितीन एके भाशेन तांचें जिवीत चलता आनी असल्या परिस्थितीन तांची वाड जाता ह्या असले गरिबी एके भाशेन आय ती अनुभवता आसा फुडें रुरल पॉवर्टी खेडेगांवची जंय फावो तसली कडेन शेतपात्याचें उत्पादन जायना ह्या खेडेगांवांनी कडेन जायते जे जॉयंट फॅमिलीज कश्यो जियेतात तांचे प्रश्न आसात जावं तांचे वेगवेगळे प्रश्न एके भाशेन उत्पन्न जातात जाती कातीक लागून कडेन धर्माचे वेगळेसर एके भाशेन वयतना जायते एके भाशेन प्रश्न उंडून असल्या हातूंतल्यान ही गरीबकाय ते अनुभवतात जावं शारांतली बाय जंय जे कारखाने आसात वा दोंडे आसात इंडस्ट्रियलिस्ट एरियाज आसात थंय जे वावर करपी आसात तांकां जायते एके भाशेन प्रश्न फावो तसलीं घरां ना जावन तांचे घरां जीं तुटी मोटी बांदतात ती केन्नाय तरी तांकां मोडून भायर धांवडायत असली भिरांत आसता तांकां फावो तसलें साफ पिवपाचें उदक लेगून तांकां मेळना असले परिस्थितीन गरीब परिस्थितीन जायतीं भाव भयणां जियेतात भयणी भावांनो असले परिस्थितीन आसल्यांक ते आमी करचें काय आयज देवाच्या उतरांत आमी एके भाशेन सुरया आयचे पयले वाचपान भगवान पावलो एके भाशेन आमकां उडगास करता वेगवेगळ्यो ज्यो परिस्थिती ज्यो ताणें आपल्या जिवितान अनुभवल्यो वेगवेगळ्यो परिस्थिती देवाचें उतर परगटूंक तो फुडें सरतना वावुरतना तरेतरेची गरीबसाण ताणें जी अनुभवली ताचें तो वर्णन करता पूण एक परिस्थितीन जियेतना हो वावर तो करतना सगळ्या ह्या वादळपणांतल्यान एके भाशेन ताचें जिवीत चलतना ताणें देवाच्या जेजूच्या सांगातान तो वावर मोगान केलो आनी तातूंतल्यान कशी खुशालकाय ताणें अनुभवली ते तो उगडापें करता जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू एका पिडेस्त कश्टप्याची खबर सांगता तो 8 दीस वर्सां कश्टवतालो ताका आदार दिवंक कोण नासलो आनी असल्या मनशाक जेजू आदार दिवन ताचे परिस्थितीन ताका एके भाशेन आदार करता भयणी भावांनो गरीबकाय पयस करतली जाल्यार चिरो ह्या वेगवेगळ्या रुपांनी जी आमकां ही गरिबी दिसती पडटा ताचेर एके भाशेन म्हणूंक आमी वावुरतले जाल्यार कितें आमी करचें गरज काय आयज जेजूची देख आमी घेवया पयले सुवातेर तांचे सभें आमचो हुस्को आमी दाखोवया जेजून ह्या पिडेस्त मनशा सभेंत ताचो हुस्को दाखयलो ताणें म्हणलें तूं बरो जावंक सोदताय तूं बरो जावंक सोदताय ताची परिस्थिती तो ओळखून घेता हो मनीस 8 दीस वर्सां तुवें आसलो बरो जावंक ताचो आवंड आसलो ताका एके भाशेन आदार नासलो हें जेजू ओळखून घेता आनी ह्या पासून ताका विचारता तूं बरो जावंक सोदताय भयणी भावांनो आमी गरीब भाव भयणां सभें आमचो किरीत मोगाचो हुस्को आमी दाखोवया तांची परिस्थिती आमी ओळखून घेवंक वावरुया आनी तांचे परिस्थितीक एके भाशेन आदाराचे जावया दुसरे सुवातेर परिस्थितींतले तांकां वयर काडुया जेजून ह्या मनशाक म्हणलें तूं बरें जावंक सोदताय ते विचारल्या उपरांत म्हणटा तुजें आंतरून घे उठ तुजें आंतरून घे आनी चलोवंक लाग ह्या ताच्या पिडेंतल्या परिस्थितीन तो कश्टवतना इतले वर्सां हातूंत तो कश्टान बुडलेलो आसतना ताका ते परिस्थितींतलो तो वयर उबारता वयर काडटा उठ आनी चलोवंक लाग भयणी भावांनो आमी गरिबांची परिस्थिती एके भाशेन बदलूंक तांकां एके भाशेन आदाराची जावंक आमी वावरुया तिसरे सुवातेर ह्या मनशाक जेजू नवी वाट दाखयता ह्या फुडें तूं म्हणटा आनीक आदार करिनाका तुजी जिविताची वाट एके भाशेन नवे दिशेन चलूंक जेजू ताका नवी वाट दाखयता भयणी भावांनो वेगवेगळ्यो एके भाशेन वेगवेगळ्यो स्किम्स आसात वेगवेगळे आदाराचे बरेपण आसा ह्या वेगवेगळ्या वाटांतल्यान आमी गरिबांक एके भाशेन आदार दिवंक तांच्या जिवितान समाधान हाडूंक तांकां खुशालकाय दिवंक तांचे परिस्थितींतल्यान तांकां वयर काडूंक एके भाशेन आमच्यांनी ह्या वरांतल्यान करूंक घडूं येता असले बरेपण ह्यो वाटो तांकां उगडापी करूंक तांकां नवे दिशेन चलोवंक आमी आदाराची जावया आनी वरवीं हें देवाचें बरेपण कृपा तांकां दिवन आमी तांचे परिस्थिती नपयत करून तांकांय के भाशेन वयर उबारुया हेंच करूंक आमकां सगल्यांक केरीत कृपा आनी बळ लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया
सगळे आमी उबी रावया आनी वेळार आमचे जण एकल्याच्यो गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या भागिवंत बापाक, आमच्या गवली बापाक, आमच्या धर्माच्या वडिलांक, पाद्रींक, माद्रींक, मोटवाशांक, ह्या सगल्यांक जे जेजूचे वावर कोत्तेल्या भावा भयणांक सदांच वायट विघ्नांतली वाटाय, सावध भलायकी दी आनी तांच्या वावराचेर सदांकाल आशिर्वाद घाल म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या भारत देशांत जायती उनीत, दुर्बलकाय, गरीबकाय, एकामेकाचो वेगळोचार सोंपोवंक आनी मोगाचो शांतीचो समाज घडोवन हाडूंक आमच्या सरकारी मनशांनी बरे सेवे चाकरेचें मन घेवन भावार्थाची उदरगत करूंक म्हूण देवा लागीं मागुया. वेगवेगळ्या रुपांनी दिसतली गरिबी नपयत करूंक आमचेशी राव हो आमचो विशय मनान दवरुया. आमचे लागीं जाता तो आदार ह्या गरिबांक दिवंक जावं तांची सेवा करून वो तांकां गरजेचो वस्तू दिवन जेवण, कपडे आदी तो असली जायत्या रुपांनी आनी गरिबाक नपयत करूंक वावरूंक सेंट रॉकीचे नव्यानेन बापा लागीं मागुया. आयचे नवेद पेटयतल्या आनी आयचे हे नव्यानाची मांडावळ कोत्तेल्या तेंबा वाड्यांतली दोनूय समुदायांतली भावा भयणां हांगा एकठांय जाल्या. भागिवंत सेंट रॉकीक फुडें घालून मागता सावत आनी भलायकी, आमचे वेली पेस पिडा निवार, मजत कोर, आमकां जिवोंक आनी जिवीत शेगुणांनी जेजूच्या मोगाच्या सिसार राग आनी सांबाळ आमकां जावन एकल्याक म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. बोधवार बापा आमची करीत मागणी वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्या. तुज्या उदारपणाने आमची मागणी तूं आयक. त्याच क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. दाना तयारे वेलार आमी गायन गावया. जिने वाटे जिने किन्ना गायनाचो अंक C19. Sulla costa gade, rensangele gine vate, atawa pabedo tuka undia ani soria banga. Ece ami somor bitam te tuman kebun mata. Malgoria chama sarokan visno tunge doyan pona. Ece ami somor bitam te tuman kebun mata. Malgoria chama sarokan visno tunge doyan pona. Sogli sopna kuprichitna insan gelicine kina arta bapa vedong tuka ulya ani sora.
म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या सोनकिऱ्याच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरम थाव जिव्या बाबातान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टाव तीर बरवशान ताचे मोहिमे तेण्याक वत्रेक थाव देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorves potu, sorgami sonsar pola, tuja hoi bohan. O sorgi duka soizor, sorves porace navi, eta kaso sorgi tuka soiso tuka soiso. बापा करस्त पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुस्ट मरणान सुकवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेचपरी जेवण जात आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनच्या पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोरात. Bavata so good for good to hear. Somia Jesu tuje moron ami somoruka, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा तुझ्या येद्यांक आमी ओद्रेता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उडगास करता आनी जिविताचो मुंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत चोदेल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीबन बापा फिलीप नेडे आमच्या गोंवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा फेर्नांडीसाची काकलूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोल वेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जा. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा कुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोस सुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या सगळ्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी आज हे दिनवासनेचें बलिदान भेटयता मॅशवेल डिसोजा तांचेर तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल. तशेंच आयज ही मांडावळ करता
तेमा वाड्यांतलीं सगळीं भाव भयणां तांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे तुजे पोथी बागेवन जुजे वाज बागेवन फ्रांसीस शाबेर पदवासो बागेवन धांतन बागेवन दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व पदवीदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सडवंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीय तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां पडू नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आमच्या सोरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या जिण्याक आमी बरोमशें नोंदरेकता. तर आमकां तुज्यो दार काकलो दिन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी रास बचोरिताय ससनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुरान म्हाका बरेकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत शिवूंक वेताना आमी गीत गावया. जेजू शियेयात गायनाचो अंक D21.
जिया सुको नासलोले सोरीतले पियोन दादोशी जाया Dan लागल्या ओप्या Jesusia Suko naslole soritne pion Dadoshi zalia Tuce și ento Jesu Amci și tu rau Jesu Tu eklos am so viswas Tu am so viswas Tuce și ento Jesu Amci și tu rau Jesu Tu eklos am so viswas Tu am so viswas Zor lakta jivi Jesusi ea Baru bandiubi somadan kolbi To eklotasa Zor lakta jivi Jesusi ea Baru bandiubi somadan kolbi To eklotasa Tuce și ento Jesu Amci și tu rau Jesu Tu eklos am so viswas Tu am so viswas प्रार्थूया कोणवळे बाबा या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूच्या जिवे सांदे कशें आमी वाडटा संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गांत ताची भागीदार आमी जावंक पावूं या आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आजच्या दिसा मांडावळ केल्ल्या तेंबा समुदायांतल्या सगळ्या भाव भयणांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा फाल्यां नव्यानाची मांडावळ करूंक आगरवाडो समुदाय जायत्या आवय बापायनी येवन नांवां बरयल्यांत तुरी उडगास कोत्ता कोणी उरल्यांत जाल्यार आजून 5, 6, 7 आनी 8 वर्सांच्या भुरग्यांची नांवां तुमी ऑफिसांत येवन तुमची भुरग्यांची नांवां एनरोल करची तेच बरोबर तुमचे फोन नंबरूय दिवचे तांचे ऑनलायन क्लासीस आमी सुरू करता
कोंगलीक चिटीच्यो थोड्योच प्रती उरलेल्यो आसात तुवें घेवच्यो ताचें मोल 20 रुपया. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुझे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तरे वेगवेगळे तरेची गरिबी नपयत करूंक तुमच्या बऱ्या उतरां आनी कोन्याचे वागणुकेंतल्यान तुमी बरेपण शिपडावंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सा